एफेसकारांक पावलुचें पत्र. कुटुंबांत भुरग्यां आनी आवय बापूय मोदें संबंद. चॅप्टर 6. भुरग्यांनो, तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात तर तुमच्या आवय बापायचें आयकात. अशें करप सारकें. भासावणी लायल्ली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी ही आसा भासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आवक देसान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग येयसो करूं नाकात. शिस्तीन आनी बरे देखीन सोम्याची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. गुलामां आनी दोनयां मोदें संबंद. गुलामांनो, क्रिस्ताक तुमी खालतीं आसात म्हूण दाखोवन ह्या संवसारांतल्या दोनयाक व्हडा मानान आनी साद्या काळजान खालतीं रावात. तांचे दोळे तुमचेर आसात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण तुमी क्रिस्ताचीं चाकरां म्हणून देवाची खुशी काळजान थावन तुमी कोत्तात देखून. मनशां खातीर न्हय, पूण सोम्या खातीर तुमचें गुलामांचें काम बरे खुशेन करात. जण एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपआपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणें सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामां सरी चलात आनी तांकां भेंकडावचें सोडात. तांचो आनी तुमचो धोनी स्वर्गार आसा आनी तो कोणाच्याच तोंडाक पडना म्हूण उगडास दवरात. आत्मीक झूज. शेकी, सोम्या सोवें ताचे पोदवेच्या बळान तुमी घट रावात. देंवचाराच्या सगळ्या मांडण्यांचेर जैत व्हरूंक देवान दिल्लें झुजाचें आंगत्रान घालून रावात. कित्याक म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण परदाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. देखून देवान दिल्लें आंगत्रान घालची तुमकां गरज आसा, ना तर वायट दिसा ह्या दुस्माना विरुद्ध झुजूंक तुमच्यान जावचें ना, आनी सगळे उपाय घेवनूय तुमच्यान थीर उबीं रावूंक घडचेंच ना. म्हणटूच सगळीं हातयारां घेवन तयार रावात. तुमी वळखूंक पावल्यान तें देवाचें सोत जावं दी. तुमच्या पेंगटाचो पट्टो देवाक मानता तसलें जिवीत जावं दी. तुमचे छातीचें कोट्टें शांतीचें शुभ वर्तमान परगटची उर्बा जावं दी. तुमच्या पांयांचे बूट. देंवचाराचे सगळे जळटे बाण तुमच्यान पाळूंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदां भावार्थाचो धाल दवरात. शेवटी सोडवणेचें शिरस्त्रान घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसाद मुणगे देवाचें उतर धरून रावात. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणें सगळ्या समयार मागणें आनी विणवणी करात. सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावन प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. म्हजेय पासत मागात. म्हजें तोंड उगडून फावो तसल्या उतरांनी आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो घोट हांवें परगट करचो म्हूण मागात. ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव दूत, पूण ह्या वेळार हांव बंडखणींत आसां. तें शुभ वर्तमान फावो ते परी काळजीदारपणान हांवें परगट करूंक मागात. निमाणें नोमान. म्हाका हांगा कितें घडटा तें आमी आतां कितें कोत्ता तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. तिकिकूस, म्हजो अपुरबायेचो भाव आनी सोम्याच्या कामांत विस्वासी सेवक, म्हजे विशीं सगळी गजाल तुमकां सांगतलो. ह्याच पासत हांव ताका तुमचेशीं धाडटां.
आमची खबर तुमकां दिवंक आनी तुमची काळजां घट करूंक. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त आमचो सगळी सोमी सगळ्या भावांक भयणींक शांती प्रितीमोग आनी भावाट दिव. जेजू क्रिस्ताचो आमच्या सोम्याचो मोग कोत्तात तांकां सगळ्यांक देवाची दयाळाय भोगूंक मेळूंक आनी आतां आनी केन्नाच सोंपना त्या जिवितांत. देवाचें उतर.